या टँकरवाल्याचे कर्म प्रुडंटान एक्सपोज केले उपरांत विधानसभेत इश्यू आयलो। पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान चौकशी ऑर्डर केली। 3 दिसांत रिपोर्ट आयलो आणि प्रुडंटाचो एक्सपोजे तंतोतंत खरो म्हूण शिक्को बसलो। लोकांच्या नावान उदकाच्यो ट्रिपी व्हरून उदक गटारांनी आणि रस्त्यार सोडपाची व्यवस्था प्रुडंटान एक्सपोज केली। आता पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान गोंयभर एकंदर टँकर व्यवस्थेकूच शिस्त लावपाची कॅम्पेन सुरू केल्या। टँकराचे आता सेफ्टी ऑडिट जातले। काही गोष्टी अश्यो म्हज्या कानार आयल्या की टँकर सारके नासता, कळमिल्ल्या टँकरांनी उदक हाडटा आनी त्या खातीर हांवें डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टाक रिक्वेस्ट केला की संबंद हेंचे ऑडिट कर। पीडब्ल्यूडी टँकर ऑल वॉटर सप्लाय टँकर ऑल ओवर गोवा वीच आर इन प्रायवेट एवरीवेअर, आनी जे खरेंच अशें जर आसा कळमिल्ले टँकर बी जाल्यार तेचेर एक्शन घेतले। टायम फ्रेम ताका 1 म्हयन्याची टायम फ्रेम दिल्या। म्हणजे रजिस्टर आसतना ते वॉटर टँकर म्हणून हय वॉटर टँकर म्हणून आसता, उदकाचो आसता। मागीर पोर्टेबल वॉटर फॉर ड्रिंकींग म्हणून तांकां नॉर्म्स आसता, त्या प्रमाणे तो टँकर आसा की ना हें सगळें चॅक करपाक लायला। खरें म्हळ्यार टँकरवाले उदक गांवांनी वा कॉलनींनी सारकें पायता काय ना ताची खात्री करपाची व्यवस्था आसा, पूण ती लायल्या सद्याक खुटयाळ्याक। ताका टँकरवाले तितलीच पीडब्ल्यूडी जबाबदार। लोकांक उदका पुरवण केली की टँकरवाल्यान गांवच्या लोकांकडच्यान उदक पावलें म्हूण सय घेवन रिपोर्ट करपाची आसता। अश्यो कंप्लेनी म्हाका येत आशिल्ल्यो, पूण आमचे कडेन आमी लॉग बूक मेंटेन करता आनी हे लॉग बूक घेवन टँकरवालो जेन्ना उदक घालता गांवांत तेन्ना गांवच्या लोकांच्यो सायनी घेता, डेट बरयता, टायम बरयता आनी ते आमचे सुपरवायझरी जो स्टाफ आसता तो चॅक करता। ताजे वयर जेई आसता, एई पर्यंत ह्यो गोश्टी पावना। पयलीं म्हणजे उदक हे प्रत्येक जिवनाक मनशाक जाय हे ते टँकरवाल्याक कळपाक जाय आनी लोकांक कळपाक जाय जे वापरता ते। टँकरवाल्याक कित्याक कळपाक जाय की हे जे उदक आपूण सप्लाय करता ताजेर कितलेशेच लोक जगता हे ताका कळपाक जाय। त्या खातीर ताणें प्रामाणीकपणान तो धंदो करपाक जाय। अशें काही टँकरवाले आमकां मेळटा, आय कॅन अंडरस्टँड। एक ट्रीप तुमी ह्या गांवांक घालपाची दुसऱ्या गांवांक घालता दॅट आय कॅन, पूण तीच ट्रीप आमी फिल्टर केल्लें उदक तर व्हरून कन्स्ट्रक्शनाक घालता किंवा आनी जाता ताचेर एक्शनूय घेवपाकूच जाय आनी आमी स्ट्रिक्टली हें काम चालू केल्लें आसा। फुडल्या काही दिसांत तुमकां ह्यो गोश्टी कळपाक लागतल्यो। 24 वरां उदका पुरवणेचे टार्गेट घेवन पीडब्ल्यूडी कामाक लागल्या। जमलें ना जाल्यार 12 वरां तरी दितलेच। लोकांक टाकयो वांटपाक खंय सुरू केल्यात। आमचो प्रश्नूच हो टँकराचो आमी बंद करपाचे आसा। आमकां 24/7 जरी जालें ना जाल्यार आमचे 12/7 100% जातले। 12 तास आमी उदक दिलें आनी 12 तास उदक जर गांवांत पावत जाल्यार हो प्रश्नूच येवचो ना आनी तो आमचो अंदूच्यान आमी जें काम चालू केलां तें सादारण 2019 पर्यंत फलदायी जातलें अशें दिसता म्हाका। ते टाकी वाटून आसतले, म्हणजे टाकी दिली की स्टोरेज टाकी आसा ज्या कडेन उदका फॉर एग्जाम्पल सावयवेरें, वळवय, केरी ह्या भागांत अजून पायपलायनीचें उदक वचना। थंय जेन्ना पायपलायनीचें उदक दिवन आमी लोकां पर्यंत उदक पावयता तेन्ना हे टँकर थंय वचपाचें बंद जातलें आपोवप। प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत पीडब्ल्यूडीची कागदावेली एक व्यवस्था एक्सपोज जाली, बरोबर सुपरवायझरी स्टाफूय एक्सपोज। नवे व्यवस्थेक नवे बोथे पडना तो मेरेन एक्सपोजेचें सार्थक म्हणपाचें। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।